लायटिंग, फोगोट्यो, सॉंग्स A to Z सगळें एन्जॉय केलें. डिफरंट कल्चर पळोवपाक मेळ्ळो. तांचो आस्पाव, तांचें सादरीकरण सगळें कितें मॅस्मरायज करपी. विविध हायस्कुलांच्या विद्यार्थ्यांची ह्यो प्रतिक्रिया, जेंकां फातोड्ड्या राष्ट्रीय खेळाच्या उक्तावण सुवाळ्याक व्हेल्ले. पळयात भुरग्यांचो जोश. गोंयांत राष्ट्रीय खेळां सर्ती सुरू जाल्यात. फातोड्डेच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमांत बिरेस्तारा उक्तावण जालें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची खाशेली उपस्थिती आसली. गोंया कडल्यान देशाक साबार खेळारत्नां मेळ्ळ्यात. भाजपा सरकारांत खेळाक नवो आयाम अशा उतरांनी प्रधानमंत्र्यान गोंया बरोबर आपल्या सरकाराचें कौतुक केलें. हे फाटभुंयेर बसी भरभरून आयिल्ल्या भुरग्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया दिल्यो. त्योवूय पळोवया. Today was a really nice day. It was so mesmerizing to watch different cultures participating. Their dance was really awesome. The people, the athletes, the audience were really nice. They came, they went, their cheerfulness, oh my god, everything was great. And eventually I enjoyed. आमचे स्कूल खूप गेम्सांनी पार्टिसिपेट जाता. इवन आमची हांगाची भुरगीं आसा तिवूय खूप एथलेटिक्सांनी गेमींनी पार्टिसिपेट जाता. सो तांकां ही फुडें ऑपॉर्च्युनिटी मेळची अशें हांव मागता. गोंयान अशेंच बरे नॅशनल डे जावचे अशें मागता सरकारा कडेन, तशेंच आमचे गोविंद गावडे सरां कडेन, आनी अशेंच हे बऱ्या भशेन फुडें जावचे अशी आमची सगळ्यांची मागणी आसा. जय गोवा. सगळे पयले कल्चरल सगळ्यांचे आनी 29 स्टेटाचे सगळे टिम्सांक पयलें खूब बरें दिसलें आमकां. कितें पळोवपाक चड मजा आयली? चड कितें लायक जालें तुमकां तितून? ते डान्स बी करताले वेगळे वेगळे आनी हांगाचे सगळे अरेंजमेंट बरें आसा. तुम्ही स्पोर्ट्समॅन तुम्ही स्पोर्ट्स पासून कसलो स्पोर्ट्स खेळटा? कसलो स्पोर्ट्स खेळटा तुम्ही? हांगा बी सेपेटेक्रो बीन कबड्डी, खो खो, टेनिकॉयट सगळें. काय बरो आसलो प्रोग्राम. ते खास करून ते फायरवर्क्स आसले आनी डान्स बीन मोदीक पळोवन तुका कितें दिसलें? फर्स्ट टायम तुवें मोदीक पळयलो न्हू लायव्ह? खूब बरें दिसलें की आमी सगळ्या यूथ पिढीक स्वागत केलें. तो सगळ्या मुखार आमकां हाडून गेलो. तुम्ही चड कितें एन्जॉय केलें? सॉंग्स आनी डान्स जे लायटिंग आशिल्ली खूब बरें सगळे बरें. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार आनी सानिका नागवेकार.